शेणपाचे 4 मुखेल कारण आसा. तुमी सोंपेपणी सोजमूंक आनी तुमी तें विसरचे न्हू म्हणून ह्या भाशेन हांव तुमकां सांगतलों. आनी हांवें ताजें सिंपल टायटल दवरल्या. जरी तुमी तर तें बरयता जाल्यार तुमी तें बरे भाशेन बरोवचें. पयलें म्हणल्यार अपवित्रपण आनी दुसरें म्हटल्यार आज्ञा ना पाळप आनी तिसरें म्हटल्यार आत्मीक जिवीत जिवप ना आनी चवथें म्हटल्यार भावार्थाचें उणेपण. भावार्थ नासतना हे 4 कारण जावन आसा जे आमकां जैत घेवच्याक आडायता. ताजे विशीं आतां आमी एक एक करून सुटावे करून सोजमायता. जोशुआच्या पुस्तकान आमी पळोवया 7 तिसऱ्या वडींतल्यान आतां हांव वाचतां. आनी ते जोशुआ लागीं वोसोन ताणें म्हणलें थिंगसर आमी वयचे न्हू. फकत 2 वा 3 हजार मनीस गेल्या पुरो हे जिखतले. सगल्या लोकांक थिंगा वचपाचे त्रास दिना काय कित्याक थिंगासर ते लोक फकत थोडे आसा. ह्या पासत फकत 3 हजार दादले गेले. फकत 3 हजार लोक थिंगासर गेले आनी तांच्या मुखारल्यान ते धांवन आयले. आयच्या मनशांनी ताचे मदल्या 36 जाणांक मारून उडयले. शाराच्या दारवंट्या तावन सेब्रिमा पर्यान व्हेले आनी थंयसरले देंवतेर तांचे कुडके केले. पोरजेचीं काळजां विरून गेलीं आनी उदका भाशेन जालीं. उदका भाशेन गळोन गेलें म्हटल्यार लोकांचे मन सारके उदका भाशेन पिगळोन गेले. ते शेणले. ते अशें म्हणटाले पळय 100% आमी थिंगासर जैत मेळटलेंच. आमकां जैत मेळटलेंच. आमी जाल्यार थंयसर कधीच शेणचे ना. ह्या भाशेन त्या वेळाचेर तशें ते उलयताले. त्या भाशेन ताणें येवजिल्ले पळय त्याच भाशेन ताणें केलें. तेन्ना अशें घडोवन आयलें पळय ताणें तें चिंतूंक नासलें पळय तशें आनी ते शेणले. तांकां दुस्मानाच्या मुखार थिंगासर शेणचें पडलें. 100% जैतीची आशा ताणें दवरलेली. 1% पासून शेणपाची तांकां कसली थिंगासर कांय नासलें. पूण देवाचें उतर आयकतात पळय तांचे मदें कोण तरी आसा कितें 100% हांव भरोसो दवरतालो सर्वीस मेवतलीच पूण मेळोंक ना. ह्या भाशेन घडटलें म्हणून हांवें तें चिंतूंक पासूंक ना. लॉकडावनाचे पयले हे आकार जावचे पयलीं हांवें 100% अपेक्षा दवरलेली. हांव जैतिवंत जातलो अशें चिंतलेलें. 100% म्हाका मेवतलें म्हूण चिंतलेलें. म्हज्या मेहनतीचो फळ म्हाका मेवतलें अशें हांवें थंय चिंतलेलें. 100% सारको कॉन्फिडंट आसलो. नो डावट अबावट इट. हांव नोको. हांव कसो नाकाम जालो. हांव नोको. हांव कसो शेणलो. हांव नोको. हांव म्हज्या जिवितान ह्या भाशेन हारलो. ताजें कितें काय थिंगासर कारण जायत. आजून पासून हांव नोको. ते आजून हांव नोको. जोशुआकूय थिंगा खबर नासली. तो कित्याक शेणला पळय तें जोशुआक थिंगासर खबर नासली. उपरांत तो आपल्याच्या आंगोस्त्रां पिसता आनी तो सर्वेस्परा कोणे वयता आनी खूबच रडटा. कित्याक शेणला पळय तो नोको. आयज असो कितलो लोक आसा पळय ते आपल्याच्या शेणल्या पळय तें कारण कितें तें नोकोत. तुमी त्या ओस्कोत मनशा मुखार कित्याक उबे रावंक पावंक ना तुमी खातीर खबर ना. तुजे बरोबर काम करपी पळय ताजेकीन तूं चड बुद्धीचो मनीस आनी ताजे पार्टनर आसा ते तुजेकीन तांकां उणी बुद्ध आसा पूण तोरी आसतना. तुजे क्लासीत पळय जे शिकपाक पळय ते उणे आसता तोरी आसतना. तूं तुज्या पळय सोयऱ्या मध्ये तुजी मान उबी दवरून तूं उबो आसपाचो आसलोय. तूं तांचेकीन सुबेज मुखार वचपी असलो मनीस आसलो. तांकां खबर आसा पळय तूं उणो कांय ना म्हणून तूं मुखार सोदतलें तुका सोरेंच जैत मेवतलें म्हूण. तूं जें आवडेताय तें तूं जरूर कोत्तोलय हें ते बरें जाणा. पूण तूं सारकोच शेणलोय आनी ताचें कारण कितें पळय तें तुका खबर ना. जोशुआ कितें सोजमोंक ना. जोशुआ पळय जेन्ना शेणलो पळय ताणें थिंगासर अशें केलें. जायतो लोक पळय आपल्या जिवितांत जेन्ना ते शेणटा ओ खंयच्या विशयान ते शेणटा पळय तेन्ना ते हे भाशेन कोत्ता. चालते भाशेन तरणाटे एग्जामीन जेन्ना ते फेल जाता. जे कंपनीन ते आशा दवरताले त्या कंपनीन जरूर तांकां तर काम मेवना जाल्यार वो तांकां तें प्रमोशन मेवना जाल्यार ओ लोनाक थिंगासर रिक्वेस्ट केला आनी तांकां तो लोन मेवना जाल्यार ती डिप्रेशनान वयता. आनी जेन्ना पळय ते डिप्रेशनान वयता पळय थंयसर सैतान ह्या भाशेन कोत्ता. ह्या वेळाचेर तुवें पळय अशें करचें तशें करचें. ह्या डिप्रेशनान तर तुका भायर सरोंक जाल्यार तुवें ह्या भाशेन थंयसर थिंगा करचें. त्या सुवातेर तुवें वयचें. खंयसर वयचें
ताचे सांगाता तूं राव, कोणाचे सांगाता तुवें रावचें. आतां तूं मातशें बारकान आयक. जेन्ना कोण मनीस पळय तो शेणटा तेन्ना थोडे इश्ट पळय अशें म्हणटात पळय तूं कोणें जें कोणलें पळय तें आतां विसर तूं आतां. पळय तूं पयलो इलो सोरो पिये तेन्ना तुजें दूख पळय सगळें तूं मागीर विसरतलोय. तूं जाणाय आमी सगळे कित्याक हिंगासर पियेता तें? जें कितें आमचें सोवें घडलां पळय तें आमी विसरोंक. मागता तुमी आयकात म्हज्या भावा भयणानो, सर्वेस्पर हेंच हांव येता, तुमी तुमच्या जिवितांत दर एक भागांत तुमी जोयतीवंत जावची म्हूण. तुमी शेणल्या पळय तें तो बदलून जोयतीवंत करूंक सोदता. तुमी जोयतीवंत जावपाक तुमकां ताकद दिवंक सोदता. सर्वेस्पराक नाका तूं शेणलाय म्हणून थिंचर तूं धांवन वयचो. सैतान अशें म्हणटा पळय तूं शेणलाय म्हणून तुका हे शेणला पळय तें सोसूंक जावचें ना त्या पासत. फकत तूं सोरो पिये तेन्नाच तूं तुजें दूख तें सारकें तूं विसरोन वयतलोय. सैतान अशें सांगता, जेन्ना पळय तूं दुकान आसता तेन्ना तो सोरो पिवंक लायता. जेन्ना पळय तूं दुकान आसता पळय तो अशें म्हणटा ते वस्तुरे कडेन वचून तूं पातक कर. आनी खोटो मनीस तुका पळय दूख सोसूंक तुवें ड्रग्स घे म्हणटलो. आनी तो खोटो कितें करतलो तुका दूख सोंसपाक तुका न्हिदाची गोळयो घे म्हणटलो. तें दूख तुवें सोंसचें अशें म्हणटलो. आनी तुका पळय तितून नशा येता पळय तसलें तूं कितें घे अशें म्हणटलो. खोटे आसात पळय ते अशेंच सांगता ही खोटेपणाची एक चाल. आयज जायते अशे लोक आसा आपल्याच्या दुखाक लागून, आपल्याच्या टेन्शनाक लागून आनी आपल्याक जाला त्या अपमानाक लागून थोड्या वेळाचे रिलीफ मेळच्या खातीर ह्या भाशेन कोत्ता. जोरी तर तूं खोट्याचें तूं आयकोत जाल्यार तूं चोत्राय दवर. जेन्ना पळय तूं शेणटाय तूं हिंगा थिंगा वचना काय, तुका जोयत दितलो पळय तूं ताजेच लागीं वयचो. वायट इश्टा लागीं तुमी वचनाकात. जेन्ना पळय तूं कोश्टान आसाय खंयच्या विशयान तूं तर तो शेणलाय, कसलें अपवित्र काम जाला जायत, त्या वेळाचेर तूं खोट्यांक कोणें वचो जाल्यार तो तुका आनीक वायट कोत्तलो. उपरांत तूं आनीक त्रासान पडटलोय. तो तुका आनीक सारको बिगडयता. घोडेक तुवें हो पवित्र काम केला, हो तूं सारकोच थिंगासो शेणला जायत, तरी आसतना तुजो मोग करपी, तुजी कुयदाद करपी, तुका त्या पातकी सोयेंतल्यान काडपाक आनी तुका मुखार व्हरोंक जेजू क्रिस्त आसा तूं विसरो नाकाय. तूं सांग आमकां ब्रदर कितलें म्हणून आमी अशें सोंसचें आनी तूं अशें म्हणटाय जाल्यार तूं मातशें आयक. तूं कितले फावटी पडत जाल्यार तरी आसतना सर्वेस्पर तुका उखलूंक तो तयार आसा. तूं सर्वेस्पराचें आयकोता त्या पासत सर्वेस्पर तुका वेंगेन घेवच्याक आपल्याचे हात उक्ते कोत्ता. सर्वेस्परान आपल्याचे हात उक्ते दवरलेले आसा तुका तो उखलच्याक. तूं सोकला पडलाय काय? पातकी सोय्यान तूं सोकला पडलाय काय? जाल्यार तूं मातशें आयक. सर्वेस्पर तो आपल्याचो हात मुखार कोत्ता. उठ, कितलें तेंप पासून ह्या भाशेन सोकला पडलो आसतलोय, कितले दिसा सोकला पडलो आसतलोय. उठ. जोरी तर तूं ती दोळे उक्ते करता तुका जेजू क्रिस्त थिंगा दिश्टी पडटलो. ताणें आपल्याचे हात मुखार काडलेले आसा. तूं हें उगडास दवर. पळय केन्ना पळय तूं कसल्या विशयान तूं शेणटा जाल्यार तूं आपल्याचे इश्टाचे पळय ते आयकोना काय. पळय जेन्ना तुजो तो अपमान जाता पळय तेन्ना तूं त्या लोकां लागीं वचना काय. घोडेक अशें जाय तांच्या वरवीं. घोडेक तुका ओत्मीक रितीन मुखार वचपाचो आदार करीत, तुका गोठाय दिवचे खातीर. पूण खोट्याचे लोक आसात पळय ते तुका इबाड करपाची कोशिश करतात. तुवें तुजो जीव घेवचो अशें ते कोत्तले. त्या दिसा जोशवान कितें केलें तुमी जाणा, तो सर्वेस्परा लागीं गेलो. जेन्ना तो शेणलोलो पळय तेन्ना तो सर्वेस्परा लागीं वयता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा हांव शेणलो, आयज तुवें ह्याच भाशेन करूंक जाय. घोडेक आयज तुज्या जिवितांत खंयच्या तरी भागांत तूं शेणला जायत. खंयच्याय बागेंत ओ खंयच्याय बाबतींत तूं तो शेणला जायत आनी ताजे विशीं तुका ती खबर आसा. हांव पळय ज्या विशयेन शेणटा पळय तें म्हाका बरी खबर आसा. तुमी पळय खंयच्या विशयान शेणटा पळय तुमकां खबर आसा. तुमी खंयच्या विशयान शेणटा पळय तेंवूय सर्वेस्पर जाणा. पळय असले परिस्थितींत तुमी सर्वेस्पराचे पांयाशी वचोंक जाय. आतां तेणें कितें केलां तें आमी पळोवया. जोशुआ 7 आनी 6. तेन्ना जोशुआन आपल्याची आंगोस्त्रां पिंजलीं. तो आनी इस्रायलाचे वडीलांनी सांजे म्हटल्यार आतां 10 मिनीट न्हय. जायत्या लोकांक ही संवय आसा. ते कोश्टान आसा ओ ते भियेल्ले आसा वा कित्याक पासत पळय ते शेणला आनी थिंगासो ते भियेल्ले आसा. ते रोखडेच वचोन सर्वेस्पराच्या मुखार दिमी मोडटा.
हांव त्रासान आसा सर्वेस्परा, हांव सारको त्रासान आसा पळय जेजू क्रिस्त, आनी हे त्रास म्हाज्या संवसारान आयला जेजू. हे त्रासांतल्यान म्हाका सर्वेस्परा सोडय, आमचेर तूं काकलूत कोर. आनी मागीर फोनार टायम पळयता. हांवें जेन्ना फोन काडलो तुवें सल्लो आसतलें भावाक केलो तरी फोन येयला. ना म्हाका हिंगासो केन्ना फोन येयना. केन्ना तरी हांव फोन घेवन फुलपिटार येयला तुमी अशें केन्ना म्हाका पळयलां काय? 30 वर्सां जालीं हांवें अशें केन्नाच करूंक ना. गोवाय सांगचे खातीर हांव हो सेलफोन हांगासर घेवन आयला. म्हजो फोन सदांच सायलेंट मोडाचेर आसता. कितलीं वर्सां जालीं आतां म्हजो फोन सायलेंट मोडाचेरूच आसा. पळय हांवें हो फोन दवरला हो अर्थ संवसार सगळो लोक म्हाका फोन करून म्हाका त्रास करूंक. हो फोन म्हज्या पळय स्टाफाच्या लोकांशी आनी म्हज्या फामिलीच्या लोकांशी उलोवपाक हांवें दवरला. पूण जायतो लोक मागणें करतना फोन आपल्या सांगाता दवरतात. फोन नासतना मागणें करिना. बायबल घेयनासतना मागणें करूंक ते वयता, पूण फोन घेयनासतना ते मागणें करूंक केन्ना वचना. आयज जायत्या लोकांक ही संवय जाल्या तुमकां खबर आसा? दोळे उक्ते धरून मागणें करता. दोळे उक्ते धरून सगळे लोक दिश्टी पडोंक जाय म्हणून. खंयचो चेडो वॉट्सॅपाचेर आसा, खंयचेय चेडूं वॉट्सॅपाचेर आसा, हें सगळें पळोवचे खातीर मागणें करच्याक दोळे पसून ते बंद करिना. थोडे जाणां अशें विचारतात मागणें करच्याक दोळे बंद करपाची गरज आसा की दोळे उक्ते दवरचे. ह्या भाशेन मागणें करचें म्हणून बायबलान खंयचे तरी थिंगासर उतर आसा काय? बायबलांतली एक वोट दाखय जी दोळे बंद करून मागणें कर म्हणटा. तुमी आतां सांगात बायबलान कॉफी पिवंक जाय अशें सांगलां काय? तरी तुमी पिता. बायबलान खंय तरी बरयलां कितें? टीव्ही पळोवच्याक तो मोबायल फोन उजार करचो. पळय दोळे बंद करून आमी हे पासत मागणें करता. आमचें पळय तें मन हिंगा थिंगा वयचें न्हू त्या पासत. पळय तूं कितें तरी एक वस्त पळयता जाल्यार तुजें मन हिंगा थिंगा वेतोलें. पळय ह्या भाशेन तूं डिस्ट्रॅक्ट ना जावचो, तुजें मन हिंगा थिंगा वचना जावच्याक, तुजें काळजांतल्यान सर्वेस्पाचेर नदर लावच्याक आमी दोळे बंद करतात. तूं त्रासान आसा आनी देवाच्या आजीरपणान येताय. जरी तूं दुखान आसाय आनी तुज्या जिवितान भिरांतूय आसा. पळय तूं त्रासान आसाय, प्रॉब्लमान आसाय आनी ह्या वेळाचेर तूं फकत 10 मिनीट पासून मागणी करिनाय जाल्यार तूं हें सारकेंच न्हू सांग. एक गोवाय आसा पळय थिंगासो तो भाव अशें म्हणटा, म्हज्यान मागणें करूंक जायनासलें. म्हज्यान मागणें करूंक जायनासलें, पूण लॉकडावनाच्या वेळाचेर हांव फकत तुजें उतर आयकतालो. आतां हांव मागणें करूंक शिकलो. आतां हांव बरो वेळ पासून मागणें करता. अशें एका भावान थिंगासर गोवाय दिली. हें बरें आसा. जायतो लोक फकत टीव्ही पळोवन आपल्याचो वेळ आसा पळय तो विबाड करीत आसा. फोनाचेर पळय तूं कितलो वगत उलयताय वो टीव्ही कितलो वगत तूं पळयताय ताजो तो वेळ तूं हिशोब दवरताय काय? फोनाचेर तूं उलयत आसाय, ह्यो खबरो त्यो खबरो उलयत आसाय, नाका जाल्ल्यो खबरो, तेन्ना पळय तुजो तूं वेळ पळयताय काय? 2 मिनटां जालीं आतां हांव उलयतां, 10 मिनीट जाल्यार आतां हांव उलयतां, अर्दें वर जाल्यार आतां हांव उलयतां अशें तूं म्हणटाय काय? पूण जेन्ना मागणें करच्याक पळय तूं दिमी मोडटाय आनी मागीर थोड्याच वेळ पासून थिंगासर तूं मागणें करताय आनी सारकोच उणे वेळ पासून तूं मागणें केल्या उपरांत टायम पळयताय. आतां फकत 5 मिनीट जाले म्हणल्यार तुवें फकत 5 मिनीट मागणें केल्या. पूण तुका दिसता तुवें 1 वर मागणें केलें, जरी तर तुजें काळजांत तें ना जाल्यार. अशेंच तुका दिसतलें. थोडे दीस आदीं हांवें 2 वरां थांबोवन आसतना देवाचें उतर वांटलें आनी ताजे उपरांत कल्वरी टिमाचे कोर ग्रुपान वचोन हांव थिंगा बसलो. ताणें म्हणलें आयज देवाचें उतर 2 वरां जालीं आमकां ते टायम तो कळोंकूच ना. म्हणलें 9:45 म्हटल्यार घोडेक तें 10 वरां सान 12 पासून तुवें देवाचें उतर वाडलें आनी आमकां तो वेळ कळोंकूच ना. आमी पळय जें बरें आवडेता पळय तें मोग करता पळय तें काम करतना टायम आमकां गमोना. आमी टायमाचेर थिंगासर ध्यान म्हणटा तें दिना. जेन्ना तूं सर्वेस्परा सांगाता उतरान आनी मागण्यान वेळ सारताय, तूं ताज्या हाजीरपणान येतना तूं वेळ पळयताय, तूं वयता आसतना वेळ पळयताय, पूण तूं 10 मिनटां पासून खरेंच थिंगासर सारकोच आसनाय. तुमकां सर्वेस्परा विशीं मोग ना त्या पासत तुमी अशीं कोत्ता. आतां तुमी आयकात सैतान कितें करीत जाल्यार तो उगी रावतलो, पूण तुका तो मागणें करूंक थिंगासर आडायतलो. तूं एक सेवक जायत ओ सेवेन भाग घेता पळय तसलो मनीस जायत ओ तुमी दुसरी कोणीय आसत पवित्र पुस्तक वाचतना उगी रावता, उतर वाचता तेन्ना उगी रावता, चर्च वयतना उगी रावता,
गोवाय दितना उगी रावता, गितां गायतना उगी रावता, भेटवणी दिता आसतना पण उगी रावता. हें सगळें करतना कांय करिना तो. पूण मागणें करूंक वयता पळय तेन्ना तुका आडावची कोशिश कोत्ता. जायते लोक अशें म्हणटा जेन्ना मागणें करूंक वयता पळय तेन्नाच म्हाका जेम येता. जेन्ना तूं मागणें करूंक वयता पळय तो फाटल्यानसान मागीर फॅन हालयता आनी तूं मागणें करूंक पावना. आनी त्या खोट्याक बरें खबर आसा कित्याक मागणें प्रेयर मूव्स हिम दॅट मूव्स द युनिवर्स. मागण्या वरवीं पळय थिंगासर पळय जो हात आसा पळय तो संवसार चलयता ताका तूं बोलीश कोत्ताय. हें सैतानाक खबर आसा म्हणून तो तुका मागणें करूंक दिना. तेका लागून जायते लोक जायते कोत्तात पूण मागणें करूंक ते वचनात. सेविकायेन भाग घेता तीं आनी जरी तर तूं आयज उतर आयकता जाल्यार आयकात. सेवक जरी तर तुमी उतर आयकता जाल्यार, प्रचारक जरी तुमी उतर आयकता, कोडेक तूं कोणूय जावं जरी तर तूं उतर आयकता आयच्या दिसा तपासून पळय. तूं सगळें थिंगासर कोत्ताय पूण मागणें करूंक पावना. तेका खबर कितें तें एक अटॅक जावन आसा. सैतान तुजेर अटॅक कोत्ता. तूं तुज्या प्रॉब्लमाक लागून तुजें दूख आनी त्रास आसा पळय ते सगळे त्रास आसा ते पयस वर्सोंक तूं मागणें कोत्ताय जाल्यार आनी ती 10 मिनटां पासून मागणें करूंक पावनाय. पूण जेन्ना तूं हॉस्पिटलान वयता आनी तो दोतोर थिंगा 9 येता पूण तूं सकाळचे 7 पासून थिंगा लायनीन उबो आसताय. दोतोर जेन्ना ह्या वॉर्डान विजिटिंगाक वयता थिंगा जायते लोक आसा आनी तो येता म्हणसर 11 जायत जाल्यारूय तूं ताजी वाट पळयत आसताय. ते भायले पेशंट आसता आनी तो येता म्हणसर थिंगासर 2 जाता पूण तोरी आसतना तूं ताजी थिंगा वाट पळयताय. पळय तुजें दुयेंस कितें तें पळय तें जाणा जावच्याक तूं वरांची वरां थिंगा बसताय. दोतोर गोडेक तुजें पळय कितें तें दुयेंस आसा पळय ताजे बाबतींत तो सांगतलो. पूण तूं देवा लागीं बसतलो तेन्ना तुका सगळें कितें आसा सांगतलो. तुका ते सगळे त्रासांतल्यान तो सोडयतलो. तुजें पळय दुयेंस कितें आसा पळय तें दाखोवच्याक तुका ते दोतोराचे वाट पळयताय. तो तुजें तें दुयेंसा पासत कितें तरी वखदां दितलो. तें दुयेंस गेलें वयचें ना तें गॅरंटी ना. वखदां घेतल्या उपरांत तुजें तें दुयेंस वेतोलें ओ तुजो जोर सोकला देंवतलो. गॅरंटी दिवंक जाता काय? म्हज्या पुताक जोर येयलो पळय तेन्ना हांव दोतोरा लागीं म्हज्या त्या पुताक व्हेलो. दोतोरान ताचो टेम्परेचर पळयलो आनी मागीर पॅरासिटामॉल सिरप ती विकती घेवंक सांगली. 3 दीस पासून तूं दी. आमी ती 3 दीस ती दिली पूण तोरी जोर उणो जावंक ना. आनी मागीर आमी दोतोराशी गेले. दोतोराक म्हणलें पळय तो जोर म्हणटा तो देंवकूच ना. मागीर ताणें आनी एक सिरप दिली आनी ती वय थिंगासर पॅरासिटामॉलूच आसली. ताजे पयले 3 दीस पासून पॅरासिटामॉल तेणें घेतलेली आनी जोर उणो जावंक ना. आतां परतून आमी दोतोराशी वयता आनी परतून तो आतां पॅरासिटामॉल सिरप दिता. तो म्हाका वळखीचो म्हणून दोतोराक विचारलें हें सगळें तूं कितें दिताय आनी तूं सगळेच वाटेन तें पॅरासिटामॉल म्हणटा तें पॅरासिटामॉल तूं दित आसाय. तेन्ना ताणें म्हाका ह्या भाशेन म्हटलें 3 सिरप जे तुका हांवें दिला पळय ते 3 पावटी घेवच्याक ते पॅरासिटामॉलूच जावन आसा. पॅरासिटामॉलाचे पळय खंयचो फॉर्मुला पळय तुज्या भुरग्याक ते लागतले पळय ते म्हाका बरी खबर ना. कित्याक पॅरासिटामॉल दुसरे एमजीन येता. खंयचें तरी एक काम करतलें पूण खंयचें काम करतलें तें हांव नोको. त्या पासत हांव म्हजी कोशिश करता आनी हें फकत एक ट्रायल. ह्या दिसांनी जरी तूं कोण हॉस्पिटलान वयता हांव जरा हे दोतोराशी वयता पळय म्हजें दुयेंस म्हजे त्रास आसा पळय ते खरेंच थिंगासून पयस जातोलें. जेन्ना एक हार्ट सर्जरी करता तेन्ना वो किडनी ट्रान्सप्लांट करता तेन्ना वो खंयचो दोतोर ते 100% ते ऑपरेशन 100% सक्सेस जाता तूं सांगात. तूं विश्वास धरून वयताय पूण ते गॅरंटी दिता काय? ते एम्प्टी फॉर्माचेर तुजे ते पयले सिग्नेचर घेता आनी तरी तर कितें गळी जाल्यार आमी जबाबदारी ना अशें तेंक बरयल्लें आसता. ऑपरेशन करचे पयलेच तुजे ते सिग्नेचर घेता मागीर ऑपरेशन करता. हें सगळें तुमकां हे पासत सांगता कित्याक म्हटल्यार कसले तरी ते खेरीत भाशेचे दुयेंसा पासून तुका तो ट्रिटमेंट कोत्ता ते 100% तुजो जीव साल्वार करचें ना. पूण तरी आसतना तूं कितलो वेळ ताजे लागीं वेट कोत्ताय आनी ताजे लागीं मागीर ट्रिटमेंटूय तूं घेताय. जेन्ना पळय तुजे त्रास आनी तुजे प्रॉब्लम पयस कोत्ता पळय तो त्या सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान त्या वेळार तुमी कित्याक येयनान? दोतोरा कोणें तुमी कन्सल्टेशन फीज फारीक करची पडटा 100 200 वा 500. स्पेशलिस्टाची थिंगासर फीज सुबेज आसता पूण सोर्वेस्पर लागीं येवपाक तुज्या कांयच दिवचें पडना.
दोतोराचो थिंगासोर अपॉइंटमेंट घेवचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची तूं मागणें करशी जाल्यार तो आयकोता. अपॉइंटमेंट घेवपाची जरुरत ना. वर्सांना फकत 2 फावटी मेवतलो अशें सर्वेस्पर म्हणना. वर्सांना 1 फावटी मेवतलो ह्या भाशेन सर्वेस्पर थिंगा म्हणना. हांव तुमकां सोडतना केन्नाच सांडचो ना ह्या भाशेन ताणें भासावणी दिल्या. भियेनाका ह्या भाशेन सर्वेस्पर बायबलान 365 टायम्स अशें म्हणलां. तेजें कारण तुमी जाणाव, म्हणल्यार खंयच्या दिसा तुवें भिवपाची गरज ना. सर्वेस्पर तुमचो इतलो मोग करता जाल्यार तुमकां सर्वेस्पराच्या आजीरपणाक वचपाक तुमकां इतले त्रास कित्याक भोगता काय? ताज्या आजीरपणान तुका पळय तुजे प्रॉब्लेम सांगपाक तुका कितें प्रॉब्लेम जाता? सर्वेस्पराच्या मुखार 5 मिनट डिमीर रावनाय. तुजे प्रॉब्लेमा विशीं सगळ्यांक तूं सांगताय. दुसऱ्याची तूं वरांचे वरां उलयत रावताय. ते तुजे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले काय? सारके ते कोच्चेच नान. जाल्यार कित्याक तुमी थिंगासर तेंकां सगळें तें सांगतात? तुमच्या फॅमिलीच्या लोकांक तुमी सांगतात, सोयऱ्यादारांक तुमी सांगतात, भाव भयण्यांक तुमी सांगतात, धाकट्या भावाक सांगता, वो घोडेक आनी कोणाक सांगता? लोकांक तुवें तुजे दुखाचे विशीं तुजे प्रॉब्लेम अशें तूं सांगत आसाय. अशें दर एका वेळाचेर तुमी सांगत आसा. दर एका वेळाचेर तुमचे प्रॉब्लेम विशीं तुमी तांकां सांगत आसा. तुमी थंयसर हेंच काम करीत आसा. हे सगळे आसात पळय तुजे फकत प्रॉब्लेम तेंच्यांनी आयकोंक जाता, पूण ताणें कितें करूंक जाता काय ना. ते तुजे प्रॉब्लेम पयस करूंक जाता काय ना. जेन्ना पळय तांकां तुजे प्रॉब्लेम तुजे त्रास आसा पळय ते तांकां पयस करूंक जायना जाल्यार तुमी कित्याक तेंचे लागीं वचतात आनी थिंगा सगळें तांकां सांगतात? पळय हांगासर आतां जोशुआ ताणें अशें करूंक ना. जेन्ना पळय तो शेणलोलो, जेन्ना तो हारलोलो पळयात, तेन्ना पळय ताका ते अपमानीत जालोलो. तेन्ना जोशुआन अशें केलें. तो सारको सर्वेस्परा कडेन गेलो आनी एकलो वचोंक ना, वडिलांक आपल्या सांगाता घेवन गेलो. अशें फकत ताणें 10 मिनटां मागणें करूंक ना, पूण सांज पसून ताणें मागणी केली. आख्खो दीस काबार जाय सोर सर्वेस्पराच्या आजीरपणान रावन तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करीत रावलो. कित्याक आमी शेणले? आमी नोको बापा. 2000 लोक पुरो अशें म्हणल्या उपरांतूय बापा 3000 लोकांक आमी धाडले. 2000 पुरो आसता तरी आसतना हांवें 3000 लोकांक थंय झूज करच्याक हांवें धाडले. पूण आमी शेणले आनी 30 आनी 100 लोक मेले. आनी जरी तर ते 30 आनी 100 लोकांचे लगीण जालें जाल्यार तांच्यो बायल्यो आतां विधवा जाल्यो आनी ताची भुरगीं आतां अनाथ जालीं. त्या दिसा पळय ते शेणले ते दिसा तांकां जायतें नुकसाण जालें. त्या दिसा पळय ते शेणले ताचें कारण सगळेंच आत्तें पत्तें जालें. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय? कसल्या विशयान तूं शेणलाय काय? कसल्या तरी विशयान तूं शेणलाय काय? आनी ह्या पासो तुजो फुडार तुज्या भुरग्यांक लागून तुवें जें कितें थंयसर स्वप्नां तुवें देखली न्ही तीं सगळेंच मोडोन गेलें काय? आनी तूं सारको निराश जाल्या म्हणून आनी सर्वेस्परा कोणें तूं पयस वचूंक सोदता जाल्यार तूं मातशें आयक. अशें करून तुका कांयच बरें जावचें ना. मातशें तूं आतां बारकायन आयक. जायते लोक बायबलान त्रासांतल्यान पासार जाल्या, दुयेंसांतल्यान आनी प्रॉब्लेमांतल्यान ते पासार जाल्या. जेन्ना ते दूख कोश्ट आनी त्रासांतल्यान पासार जावन गेला तेन्ना ते संपूर्ण तरेन सर्वेस्पराचेर आदारीत आसले. ते सर्वेस्परा लागीं वेता. जेन्ना दाविदाचो पूत मेलो तेन्ना दावीद सर्वेस्परा लागीं वयता आनी ताका बोसता. जॉबाचे पूत आनी धुवो मरून गेल्ल्यो तरी आसतना सर्वेस्पराच्या मुखार वचून ताका तो बोस कोत्ता. आनी खंय वचोंक जाता? तुमीच म्हाका सांगात. जोशुआक आतां पळय, तो सर्वेस्परा लागीं वयता आनी सर्वेस्पराच्या लागीं बोस कोत्ता. आयज तुमी तुमकां तपासात आनी तुमची पातकां तुमी मांडून घेयात. तुमी आयज मानून घेतली काय? तुमी आयज सर्वेस्परा लागीं येतली काय? तुमचें दूख तुमी सर्वेस्पराक सांगत जाल्यार यात म्हणजे सांगाता मागणें करात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, आयज जायतो लोक आपल्याचे प्रॉब्लेम फकत मनशां लागीं ते घेवन वेतात आनी फकत मनशांकूच ती सांगतात थिंगासर बापा. पूण तुज्या आजीरपणान येवन तुका ते सांगोंक पावना तांकां सगल्यांक तूं बोगसोणें दी म्हज्या बापा. जोशुआन बरें केलें. तो सारको तुजे लागींच आयलो आनी ताका समाधान थिंगासर मेवलें. बापा, आयज जितलो लोक हें सगळें आयकल्या उपरांत मागणें कोत्तात, तुज्या हाजीरपणान येतात, तुजे लागीं ती उलयतात, आपल्याचे दूख आपल्याचे त्रास पळय जे तुका ते सांगत आसा
ते तुजेर आदारीत आसा. तुज्या पांयाशी ती येतात. तांची परिस्थिती आनी बिगडचे आदी बापा. तूं तांकां आत लाय बापा. तूं तांकां सगल्यांक आदार दी बापा. म्हाका आनी म्हज्या फामिलीक सेवेन भाग घेता ते सगल्या लोकांक आनी म्हज्या सांगाता मागणें करता त्या लोकांक तूं तांचेर काकलूत कर. तूं तांकां साल्वार कर. तांकां जैती वोवन जिवीत तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.